बाजारांत मानकुराद आंब्यांची पुरवण वाडिल्ल्यान आंब्याचे दर बरेच देंवल्यात। आयज मानकुराद आंबो पणजे मार्केटांत 500 ते 800 रुपया डझन ह्या दरान विक्री खातीर उपलब्ध आसा। आंब्याचे दर देंविल्ल्यान लोकांनी आंबे घेवपाक गर्दी केल्ली। फुडले कांय दीस आंब्याचे दर आनीकय कमी जातले अशें विक्रेत्यान सांगले। आता मालकुरादाचे रेट कमी झाला पात्रो, कमी झाला। गिऱ्हाईक बी असा, गिऱ्हाईक बरे झाले। आता मातसो कमी हा रेट 700 800 600 500 रेट देवलेले हा। हय हे मालकुराद पात्रो आनीक मोठे हल्ले पात्रो ते 800 1000 ते बी मालकुराद पात्रो 700 800 रुपया। हे तुका केसर पात्रो, केसर 200 रुपये किलो 180 किलो। ये पायरी पत्र गावठी पायरी 400 रुपये डझन पत्र। हे गावठी हापूस 300 रुपये डझन। हे व्हडले गावठी हापूस 500 रुपये डझन। ते मालगेश पत्र ते सायडीन हा ते मालगेश 400 रुपये डझन। मालकुराद देऊन तुका 8 दीस झाले, 8-10 दीस झाले। कमी झाला तर रेट। हय हय खूप येता गिऱ्हाईक बी व्हरता आता। हय आनी सवाय जावंक जाय, आनी सवाय जाल्यार आनीक बरें। हय आनीक धांवपाचेच चान्स आहा, जातले सवाय आनी। हय आनीक म्हयनो येता, आनीक 20 दीस तरी येतले मालकुराद बी बरें। हय एक म्हयनो बरें येतलो दिसता।